नमस्कार, आज चिल्ड्रन्स डेच्या निमतान तुमकां लागून आमी घेवन आयल्या एक बाल कलाकार म्हणून ताजो जन्म आवयच्या गर्भानूच जाला। मेळुया अशा कलाकाराक भूमी। माझे नाव भूमी सुचिता नायक नार्वेकर। आणि तू म्हाका सांग, स्टेजीचेर कितें करता? नाटक करता। तुका भंय दिसना स्टेजीचेर इतल्या लोकांच्या समोर नाटक करपाक? ना, कशें दिसता तुका स्टेजीचेर? बरें दिसता। बरें दिसता। आनी कितें खंयच्या नाटकांनी तुवें काम केलां? सेम टू सेम, होम मिनिस्टर, आता माझी शतकली आणि कानी नायकाची आणि डबल गेम। वाव, व्हेरी नाईस, व्हेरी गुड। आणि कितें करपाक आवडटा तुका? आणि खेळ करपाक आवडटा। आणि म्हाका खूप मज्जा करपाक आवडटा। मज्जा करपाक आवडटा? हय। आणि म्हाका सांग, आता तू खंयच्या स्कुलान वता? मुक्तांगणा। आणि खंयच्या स्टँडर्डान? प्ले स्कूल। बाय, तुझे पयले नाटक केन्ना केल्ले तुवें? ल्हान आसतना। ल्हान? कितले ल्हान आशिल्ले? 2 वर्साचे। अरे बापरे, व्हेरी गुड। आणि नाटकातली खंयची गाणी आसा तुजी? कानी नव्या युगाची। एक आमकां ल्हानशे गाणें म्हणून दाखयतले? म्हण मरे, धाकटुले। शाशा कासवाची काणी आम्ही हांगाची शपोया। भुरग्याक आमच्या शिकोवच्या आदी भुरगो शिकून घेवया। भुरग्याक आमच्या शिकोवच्या आदी भुरगो शिकून घेवया। पद्धत शिक्षण पद्धती गलतायच्या काळाची। पालक शिक्षा मिळून गावया काणी नव्या युगाची। आणि एक म्हणता, मोमो डव्या शोशुल्या कितें म्हणटा रे काशुल्या। यो तुका भोंवपाक करता हांव, दाखयता मनशाचे गांव। येना जाल्यार काडटलो पिकाशां। लंडनाक गेल्ले मगो आमी, तुजे फोटो पळयल्ले। हांवें डान्स केल्लो खूब। खंय लंडनाक? तुका आवडलें लंडन? आणि म्हाका सांग, तू लंडनाक तियात्र केल्ले न्ही, तेचें नांव कितें? गावो तुका दूख म्हाका। म्हाका सांग, आता तुज्या वांगडा प्रत्येक गजाली प्रत्येक जाग्याचेर आई बाबा आसता न्ही, आई आवडटा काय बाबा? आई आनी बाबा। सो बाय, म्हाका सांग, तुज्या भशेन आता तुजी बेस्ट फ्रेंड्स आसा, बाकीची ल्हान भुरगीं आसा, तांकां कितें सांगूंक सोदता? मोबायल पळोवपाक जायना, चश्मा सगळे घालून पळोवपाक जाय। आनी आपल्या भशेन बरी कामां करपाक जाय। हय। सो आतां आमी उलयली भूमी कडेन। सो आतां मेळुया भूमीच्या पेरंट्सांक बरोबर। आतां गजाली गळी आनी कळ्ळें की तेज्यान कितले गूण आसा, ते कलाकार आसा। नो डावट फ्रॉम वेर द कला इज कम। सो म्हाका एक सांग, भूमी एक कलाकार म्हणून केन्ना निर्माण जाला? भूमी पोटांतल्यानूच कलाकार म्हणून तयार जाल्ले म्हणल्यार हरकत ना। म्हणजे हाचें श्रेय हांव म्हाका घेना, कारण व्हडले जावन कोण जातली हें खबर आसना। पूण म्हाका दिसता की हांव म्हणजे प्रेग्नंट आशिल्लें आनी 8.5 म्हयने मेरेन तो स्टेजीचेर नाटक करतालो। कासुलो तेन्ना सुरू आशिल्लें आनी हांवें 8.5 म्हयन्या मेरेन म्युजीक केलां। आनी म्हाका याद जाता त्या प्रमाणे ते पोटान रिस्पॉन्ड करताले। म्हणजे 8.5व्या म्हयन्याचेर तर ते अशें उडी मारताले ते म्युजिका खातीर। शेवटी सगळ्यांनी म्हणलें की आतां तूं बंद कर, कारण तुजी डिलिव्हरी स्टेजीचेर जाली जाल्यार भयानक दिसतलें म्हणून। आणि भूमीचो फर्स्ट अपियरन्स केन्ना आशिल्लो स्टेजीचेर? एक्चुअली कितें जाल्लें, आमी म्हणजे नाटक हेच आमचें पोट आशिल्ल्या कारणान, प्रोफेशन आशिल्ल्या कारणान आमी ते जाल्या उपरांत रोखडेंच नाटकाक सुरवात केली। म्हणजे मदीं कोरोनाच्या काळा खातीर उरलें ना, जाल्यार म्हाका दिसता म्हयन्यानूच जातली आशिल्ली। पूण 4थ्या म्हयन्याच्यान ताणें एंट्री घेवपाक, ताणें म्हणजे ताका आमी स्टेजीच्या सायडीन घालताले आनी आमी परफॉर्म करतालीं। ते क्रॉलिंग करत स्टेजीर येताले, मागीर ताका उखलूनच मागीर तो एक सीन डेवलप जालो आनी तोच सीन मागीर आमी करतालीं फुडें। एका चलये बद्दल, बापायक आपल्या म्हणल्यार खूब प्रोटेक्टीव कसो आसता। सो तुजो कितें अप्रोच आशिल्लो? म्हणजे तुजे चली जेन्ना ते म्हणटा तशें 4थ्या म्हयन्या वयल्यानूच स्टार्ट केलें, सो तुजो कसो अप्रोच आशिल्लो? ना, म्हाका दिसतालें कशें आमकां सुद्दां कोणी स्टेजीर हातीक धरून हाडूना। सो आमी पळयता न्ही, रस्त्या कुशीक जेन्ना काम करतालो ते आपल्या पेरंट्सा बरोबर भुरगीं वाडटा।
मागीर आमी कलाकार आमच्या बरोबर भुरगीं वाडलीं न्ही जाल्यार ताका वेगळें आनी शिकोवपाची गरज ना आनी ताका इनबॉर्न आशिल्ल्या कारणान ताका आतां इतलो तेंप आमी ताका घेवन भोंवता न्ही केन्नाच आज मेरेन तेणें आमकां स्टेजीर परफॉर्म करतना त्रास करूना आमी जेन्ना परफॉर्म करता पळय तेन्ना ते ऑटोमॅटीक आवाज हळू करून सायडीक खेळटा सो इतलें ताका सेन्स आसा की नाटक डिस्टर्ब करपाक जायना किंवा थिएटरान जर बसलें जाल्यार दुसऱ्याक हें जायना जाल्यार हळू कानान जाल्यार आपूण थिएटराच्या भायर व्हरपाक लायता हो सेन्स ताका आतांच आसा म्हणजे दोन वर्सांचे आसतना ताका हो सेन्स आशिल्लो म्हाका दिसता देवाची देणगी आसूं येता आनी म्हाका ताच्या बद्दल भंय दिसना सो आनी एक गजाल आशिल्ली की आतां तुमी ताका घेवन गोंयानूच न्ही तर गोंया भायरूय तुमी ताच्या बरोबर हें केला एज अ पेरंट म्हणून कितें तुमकां चॅलेंजीस अश्यो फेस जाल्या सुरवातीक आमी हांगा गेल्ली पळय लंडन गेल्ली पळय तेन्ना भिरांत दिसतालें कारण इंग्लीश कंट्री न्ही थंय कशी कोपअप जातलें काय म्हणून पूण थंय जी भुरगीं आशिल्लीं गोंयकाराची ती ताजे कडेन इंग्लिशीन उलयतालीं आनी आवयन ताका थोडी इंग्लिशीची नॉलेज म्हणजे ती उलयताली ताजे कडेन सो ताका तें डिफिकल्ट जालें ना आनी ते रोखडेंच एडजस्ट जाले थंय एडजस्ट इतलें जालें की पयलो परफॉर्मन्स आमचो जाल्या उपरांत दुसऱ्या परफॉर्मन्स ते आपूण चडटा म्हणपाक स्टेजीर आनी आपूण चडटा म्हणटकीर मागीर ते सगळे आर्टिस्ट गोंयकार इतले बरे आशिल्ले आनी कोणें दोग-तीग जाणांनी ड्रेस हाडले ते चडटले म्हणून स्टेजीर आनी ते कॉन्फिडन्सान चडले आनी तें चडटकीर मागीर आर्टिस्टांची बाकीच्यांची धाकटी भुरगीं आशिल्लीं बरी ती तयार जाली आनी ती आयली म्हणजे त्या दिसा स्टेजीचेर तीक ते धाकटी भुरगीं परफॉर्म करतालीं सो अशा पद्दतीन भंय दिसतालो पयलीं भायली कंट्री आमच्या खातीर नवी ताच्या आमकां भंय दिसतालो पूण ताका अजिबात भंय दिसना पूण म्हाका हाच्या फुडें वचून जेन्ना चॅलेंजीस म्हणटा तेन्ना ल्हान भुरगे ते खुबश्या फावटी ताका जोर आयिल्लो आसा पूण आमकां घरा कडेन दवरपाचें ऑप्शन नासतालें एक्चुली ऑप्शन ना म्हणून आमकां ताका घेवन वचचें पडटालें होय एक हें आसा पूण त्या वेळाचेर जोराचे सुद्दां खतखत्ता तीन सुद्दां जोर आसलो जाल्यार जोराचें वखद घातल्या उपरांत स्टेजीचेर सायडीन ओग्गी न्हिदप पूण जेन्ना आपली एंट्री येता तेन्ना कितले खतखत्ते ते स्टेजीचेर वचून आपूण परफॉर्म करता सो आय कॅन से शी इज रियली अ बॉर्न आर्टिस्ट म्हणटा पळय तशें आनी सेन्सिबल आर्टिस्ट अशें म्हणल्यार आतां इवन पळय थिएटरान सुद्दां शो असो आशिल्लो पळय न्हू तेन्ना तो कितलें जरी ते न्हिदलें न्ही जाल्यार ताका लास्ट तागेलें ते हें आसा पळय निमणें तेन्ना ताका एंट्री आसा सो ते कितले जरी न्हिदेचे आसले जाल्यार ते उठ्ठा आनी डायरेक्ट स्टेजीर येता आनी आपलो परफॉर्म करता आनी मागीर न्हिदता एज अ चायल्ड तुमी ताजो फ्युचर कितें म्हणून पळयता आमी ताजेर खंयचेच तरेची जबरदस्ती करपाक सोदना कारण आमी कलाकार जाली म्हणून ताणें कलाकारूच जावपाक जाय अशें ना आतां बाळकडू दिवपाचें काम आमचें आसता आमी ताका सगळे तरेची हें ओपन दवरतली फिल्डां ओपन दवरतली शेवटी ताका कितें चूज करपाक जाय तें ताका करून सो ही आशिल्ली भुमीची आई आनी बाबा तांचें तुमकां व्हडलेशें इंट्रोडक्शन दिवपाची म्हाका तरी गरज ना ताणें आपल्या भुरग्याक एक 4 म्हयन्याचे आसतनाच स्टेज ओपन करून दिल्या आनी ती सांगता त्या प्रमाणे ताका कसले रिस्ट्रिक्शन्सूय ना आनी कांय ना शी कॅन चूज हर ओन फील्ड ह्या चिल्ड्रन्स डेच्या निमतान ही आशिल्ली आमची खासा सेलिब्रिटी भुमी शिरीश कुंकळकरा बरोबर अपर्णा पडिकर प्रुडंटा खातीर